नमस्कार योकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स brought to you by पंचामृता. %40 कमिशन खोरीचो आरोप वेल्यावर करचे परत नाव घेवन करचो. कोण कमिशन खाता ते सांगचे. सुदिनाची पालेकाराक चॅलेंज. जीएसटीचे 12 आणि 28% स्लॅब रद्द. नवे दर 22 सप्टेंबराक नवरात्री सावन लागू. तंबाखू कसिनोक धपको. उद्देगांचो उत्साहान प्रतिसाद. मुख्यमंत्र्याचो येवकार. आल्तिनावेली पोन्ने हायकोर्टाची बिल्डिंग सील केली म्हूण मुंबई हायकोर्टान काढली सरकाराची खरडपट्टी. जुंता हाऊसातली ऑफिसां शिफ्ट करपाचो सरकाराचो प्लान. बिचपिलानी कॉम्प्लेक्सान आनीक एकल्या विद्यार्थ्याक मरण. 20 वर्साचो विद्यार्थी कॅम्पसान सोंपलो. अंदू वर्साचे 5वे अपकिर्त. आणि मडगांव आणि आके कम्युनिदादीच्या मागण्यांक दक्षिण गोंय कम्युनिदाद प्रशासकाचो न्हयकार. हायकोर्टान रेग्युलरायझेशन बिलाक स्वखर्चान आव्हान. मॅनेजिंग कमिटीचो निर्णय. खबरो विस्तारान. 40% कमिशन खातात म्हूण सरसकट वक्तव्यांत अर्थ ना. पालेकार आदवोगाद ताणी नावां घेवन जाहीर करचे. मंत्री सुदिनाची चॅलेंज. दिल्ली खंय आपाचे कितलेशेच मंत्री भ्रष्टाचाराक लागून भितर पडल्यात. माविनाची आपाक तशीच जाप. ते पयलीं हो स्टेटमेंट काडचे पयलीं मना विचार करपाक जाय आशिल्लो. दिल्ली तांची जी कॅबिनेट आशिल्लें किंवा सरकार आशिल्लें तें कित्याक गेलें काय म्हणून दिल्लींत कितले तांचे आमदार पयलीं भितर पडले ताजो पयलीं विचार करपाक जाय. आनी जेन्ना तो 40 आमदारांचेर आघात करता तेन्ना म्हाका ताचो प्रश्न आसा की ताणें ती नांवां डिक्लेअर करची 40 आमदारांची. तातूंत जर 40 आमदार जाल्यार 40 आमदारां तूं कर न्ही म्हणजे तुका कोण ना कोण कितें तरी आन्सर दितलो न्ही. मोगम 40 आमदार म्हणप म्हणजे तुज्या मना संशय एक आसा आनी तूं कित्याक करता अशें आसा. आनी तुजेर जे पळय फाटले फावटी मोठे मोठे इश्यू जाले त्या विशीं तूं कांयच उलयना. ते तूं आमदार नासतना तुजे हे विशय आयले म्हणजे ह्योय गोश्टी इम्पॉर्टंट ना काय कितें होय प्रश्न आसा. कोणाक तरी ताणें सपोर्ट केलो आनी कोणाक भितर उडोवपाक सपोर्ट केलो हे सगळे पेपरार गाजले विशय ते. आनी ताकाय आपयलो समन्स दिवन आपयलो भितर दवरलो 4 तास. हे सगळे लोक जाणा. आनी तूं अशें जे उलयता पळय दुसऱ्या आमदारांचे तुका पावर ना पयलीं तुवें नांव घेवन उलोवपाक जाय हो प्रश्न एक आसा. आनी हे लक्षांत घेवन आनी हे असले बोगस स्टेटमेंट काडचे न्हय अशें म्हाका दिसता. आनी मुगीच दुसऱ्या तास दिवचा. मोदी सरकाराचो जीएसटी कपातीचो फेस्टीव धमाका. 12 आणि 28% स्लॅब रद्द. नवे दर 22 सप्टेंबराक नवरात्री सावन लागू. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणाची घोषणा. हेल्थ लायफ इन्शुरन्स टॅक्स फ्री. 30 लायफ सेव्हिंग कॅन्सर वखदां टॅक्स फ्री. एसी फ्रीज टीव्ही मोबाईल 2 व्हिलरी मोटारी 28च्यो 18%. मात सीन गुड टोबॅको कसिनो गेमिंगाचेर टॅक्स वाडून 28च्यो 40%. With a focus on the common man, every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. All this will be effective 22nd September 2025, which is the first day of Navaratri. ऑलरेडी फाटल्या 13 वर्साच्या कार्यकाळात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन गरिबी दारिद्र्य रेषेखालच्या मनशाक वयर हाडपाचो जो प्रयत्न केला आणि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म हातूंतल्यान आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात ताजो फायदो व सामान्य मनशाक जातलो. आणि खऱ्या अर्थात आमी जेका म्हणटा की विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्माचो हो खरोखरूच एक फावंडेशन आसा, एक स्टेप फुडें आसा
हातूंतल्यान दिसून येता. This is something which has been done with out of the box thinking by our Honorable Prime Minister and Finance Minister to give relief to the common man, to give relief to farmers, to give relief to the small shopkeepers, to the small traders. All this happening all together at one time, and it was noteworthy that it was an unanimous decision, because in the, as you know, in the GST Council you have people from ruling as well as the opposition. Overall collection सुद्धा आज तुम्ही पळयल्यार 1.84 lakh crore last time collection झाला ते. चडशे 18%चे 5% गेल्या, 28%चे 18% गेल्या. तातूंतल्यान सर्वसामान्य मनशाक बरोच फायदो जातलो. तातूंत जी काही ऑक्सिजन आनी हेचेर बाकीचे बारीक गाडयो तेचेर खूब कमी जाला. इट इज व्हेरी इजी नाव फॉर फायलिंग ऑफ रिटर्न बी खूब कमी जातले. जे कॉम्प्लायन्स आशिल्ले ते रिड्यूस जातले. पीपल विल बी मोर कम्फर्टेबल इन एंड मुख्य म्हणजे कितें जाता कंटिन्युअसली ते चेंजीस जाताले न्ही इन स्लॅब्स किंवा ह्या आयटमाचो आतां 12% आसा, मागीर फुडल्या मिटिंगेन 18%. सो जे फ्लक्च्युएटिंग जाताले दॅट इज बिकम स्टेबिलायज्ड आनी मोर एंड मोर कॉन्फिडन्स विल कम फॉर पीपल ऑन GST. Hotels having 7.5 and above would be levied GST of 18% with full input. Now what happens if one room goes up to say 8,000 rupees, only one room in a year? Are you liable to pay GST at 18% throughout the year, or you're liable to pay 18% only for that one room? If so, how do you separate input for that one room? So this is a question of ambiguity which will have to be clarified after studying in detail. So far we have not been able to find out. It's a welcome step सगळ्यांक आमकां, कित्याक ज्यो गाडयो आमचे कडेन लास्ट 6 म्हयने जाले पडून आशिल्ल्यो किंवा देवर स्टॉक पायलिंग अप बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट्स देंविल्ले. This is a perfect हे फॉर ऑल ऑफ अस टू बूस्ट आवर सेल इन टर्म. लोकांच्या हातानूय आतां पयशे चड गळटले, कित्याक हो जो बेनिफीट आसा प्रत्येक गोष्टीचेर most of the goods items have come down, so which will benefit our consumers eventually. आल्तिनावेली पोन्ने हायकोर्टाची लायझियम बिल्डिंग सील केली म्हूण बॉम्बे हायकोर्टान सरकाराची खरडपट्टी काढली. जुंता हाऊसातली ऑफिसां थंय शिफ्ट करपाचो सरकाराचो प्लान. हायकोर्ट परवरे शिफ्ट जालो थंयच्यान ह्या पोन्ने बिल्डिंगेन मिडिएशन सेंटर सुरू करचे म्हूण कायदो मळावेले जाणकार मागताले. सरकारान बिल्डिंगेचे सील रातोरात काढले. गोंय स्थित बॉम्बे हायकोर्ट परवरीच्या प्रशस्त बिल्डिंगेत शिफ्ट केले उपरांत पोन्न्या लायझियम बिल्डिंगेत मेडिएशन सेंटर सुरू करचे म्हूण लिगल फ्रेटर्निटी मागणी करताले. मात कांय दिसां पयलीं सरकारान बिल्डिंग सील केल्या. मजगतीं जुंता हाऊस बिल्डिंग नवी बांदतात. ते फाटभुंयेर थंयची सगळीं ऑफिसां शिफ्ट करपाचो प्लॅन आशिल्लो. 3 सप्टेंबराक गोंय स्थित बॉम्बे हायकोर्टाच्या निबंधकान पोन्नी लायझियम बिल्डिंग सरकारान सील केल्या म्हूण बॉम्बे हायकोर्टाच्या महानिबंधकाक कळयलें. मजगतीं बॉम्बे हायकोर्टाच्या खंडपीठान हे विशीं सुनावणी घेतल्या. एक्टिंग चीफ जस्टीस चंद्रशेखर हांणी म्हत्वाची सुनावणी घेतल्या. ती पोन्नी बिल्डिंग सरकारा कडेन दिवची म्हूण राज्य सरकाराची बॉम्बे हायकोर्टा कडेन मागणी. मेडिएशन सेंटर उबारूंक सरकार पर्यायी जमीन दिता म्हूण सरकाराचे कोर्टा मुखार म्हणणें. लायझियम बिल्डिंग पोन्नी जाल्या स्थिती बाबत सेफ ना म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट. सरकारान आल्तुरवेली पोन्नी हायकोर्टाची लायझियम बिल्डिंग सील केली म्हूण मुंबय हायकोर्टान सरकाराची खरडपट्टी काडल्या. बेगोबेग बिल्डिंग उक्ती करची म्हूण हायकोर्टान सांगला. 17 सप्टेंबराक फुडली सुनावणी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. उत्तर गोंय प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट आणि सेशन कोर्टाची गोंय FRROक अर्द इस्रायलाचो नागरीक यान्यू बेनायम एलायस अटालाक म्हापशे डिटेन्शन सेंटरांतल्यान सोडपाचो आदेश. अटालाक पयलेच खेप एंटी नार्कोटिक्स सेलान बेकायदेशीर ड्रग्स दवरपाच्या आरोपा खाला अटक केल्ली. उपरांत हणजुणा पुलिसांनी राज्यांत वैध कागदपत्रां नासतना राबितो केल्ल्या आरोपान ताका अटक केल्ली. Controversial Israeli national Atala was arrested by anti-narcotics cell for being in illegal possession of drugs in the month of April this year. Later on, investigation revealed that he was staying in the jurisdiction of Anjuna without having proper documents to stay in Goa or to stay in India. On the basis of a complaint given by anti-narcotics cell, later on Anjuna police registered FIR against Atala for illegal stay in the state, and he was also arrested in that case.
but later on, Atala got bails in both the cases. Even after getting bails in both the cases, Atala was lodged in the detention center at Mapsa because he was not having valid visa to stay in the country. But recently, the High Court has passed an order directing the government authorities to release all such foreigner accused who are lodged in the detention center to release, who have got the bail in the main case, but they have been lodged in the detention center due to lack of valid documents. The High Court held that once the accused are released from the detention center, they can apply for the required documents. Hence, they must be released from the detention center. So, in accordance with the High Court order, now the North Goa Principal District and Sessions Court has directed FRRO to release Atala from the Mapsa detention center. Mukesh Kumar for Prudent. बिट्स पिलांनी कॅम्पसान आनीक एकल्या विद्यार्थ्याक मरण 20 वर्साच्या विद्यार्थ्याक कॅम्पसान मरण आयलां म्हूण कळटा. 19 वर्साची ही मरणाची बिट्सांतली 5वी केस. पुलीस केस जाल्या, प्रकरणाचो तपास चल्ला. शॉकिंग न्यूज घेवन आयिल्ले आसा आनी जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की बिट्स पिलांनी कॅम्पस सांकवाळ हांगा आयज एक 20 वर्सांचो भुरगो स्टुडंट एक मरण पाविल्लो आसा आनी ताजी एक बॉडी थंय ते कॉलेजीन मेळ्ळी आसा. वेर्णा पुलीस जे आसा सद्याक तपास करपाक लागल्या आणि ही वॉज फाउंड डेड इन हिज कॉलेज कॅम्पस. सद्याक ही 5th केस आसा जे डिसेंबराच्यान आतां मेरेन गेले डिसेंबर ते आतां मेरेन तरी पळोवंक गेले जाल्यार दिस इज द 5th केस वेर स्टुडंट्स हॅव बीन फाउंड डेड इन दी कॅम्पस. फुडलो तपास चालू आसा आनी आतां निकाल कितें येतलो तो पळोवचो पडटलो. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. मजगतीं ह्या प्रकरणा वयल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर फार काडलो. सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचो म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरीचे ट्वीट. मनोज म्हणटा सरकार वग्गी रावूंक शकना. कांय कारणा खातीर आजून पासून जे कन्सर्न डिपार्टमेंट स्पेशली होम मिनिस्ट्रीन हेजेर लक्ष घेवना. आतां हे फर्स्ट टायम जालेले आसा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे 5 डेथ लेस देन 1 year आनी आमी सरकाराक SIT प्रोब मागता. कित्याक आमकां हितून कळपाक जाय की कॅम्पसा भितर एकाडेमीक प्रेशर आसा काय ना जाल्यार कॅम्पसा भायर कितें इलिगली चलता तेजो इफेक्ट आसा काय नाल्यार सबस्टन्स अब्यूज पळय चलता जो आयज सगळे मेवता अंडरस्टँड थिंगा हे भुरगे तितून प्रे पडटा काय या हे इलिगल भार पळय मशरूम जाता हे कॉलेज कॅम्पसा भितर आनी तितून डुप्लिकेट पळय सोरो मेवता हेका लागून काय. मजगतीं दक्षिण गोंय SP टिकम सिंग बिट्स पिलानींत पावलो. प्रकरणाची चवकशी चल्ल्या. इन्स्टिट्यूशनान फाव ते उपाय घेतल्यात म्हूण दक्षिण गोंय SP टिकम सिंगान म्हायती दिली. देखिए, आज हमारे पास एक कॉल आया था जिसमें कि एक बच्चा है वो अपने कमरे में उसकी डेड बॉडी मिली. ठीक है, तो अभी उसमें इंक्वेस्ट की जा रही है और एक UDR नेचुरल डेथ केस रजिस्टर किया जा रहा है. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी. उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आएगी वो आपको बताएगा. जो दिसंबर से लेकर अभी तक पहले जो 3 थे वो सुसाइडल हैंगिंग के केसेस थे. बाकी जो ये वाला और इससे पुराना वाला उसमें अभी भी कंफर्म इन्वेस्टिगेशन जारी है. ऐसे कई सारे मेजर्स उन्होंने लिए हैं. हमारी मीटिंग्स उनके साथ हुई हैं. तो बाकी के चीज़ें हम और आगे बताएंगे. जाल्यार चौकशी करपा खातीर कलेक्टरा खाला कमिटी नेमल्या म्हूण मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली. खरें म्हणल्यार आयची म्हजी प्रेस कॉन्फरन्स GSTचेर आशिल्ली. बट तरी सुद्दां बिट्स पिलानीन जी दुख्खदायक घटना जाल्या हांव खेद व्यक्त करता. म्हाकाय खूब वायट दिसलें ती न्यूज वाचिना फुडें. हांवें रोखडोच फोन करून चवकशीय केली. 20 वर्साचो भुरगो इज फ्रॉम द बेंगलोरांतलो. बट फाटले सगळे जाल्ले इन्सिडंट्स हे लक्षांत घेवन आमी कलेक्टराच्या अंडर कमिटी ऑलरेडी एस्टाब्लीश केल्या. अशा पद्दतीच्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांनी खंयसरूय जर अशे इन्सिडंट्स जाता आसत जाल्यार तेजी थॉरोली इन्क्वायरी करपाची थारायल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात.
एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. दक्षिण गोंय कम्युनिदाद प्रशासकान मडगांव आनी आके कम्युनिदादीच्यो मागण्यो न्हयकारल्या. कम्युनिदाद जमनीचेर आशिल्ली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाच्या निर्णयाक हायकोर्टान आव्हान दिवपाक मॅनेजिंग कमिटीन कम्युनिदाद फंडातले पयशे वापरपाक मेळचे म्हूण मागणी घातिल्ली. पूण प्रशासकान मागणी न्हयकारल्या. स्वताचे पयशे मोडून बिलाक आव्हान दितले म्हूण मॅनेजिंग कमिटीचो निर्णय. कम्युनिदाद जमनींचेर आशिल्ली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाचो निर्णय सरकारान घेतल्या उपरांत मडगांव आनी आके कम्युनिदादींनी ह्या निर्णयाक हायकोर्टांत आव्हान दिवपाचें थारायलें. हे फाटभुंयेर कम्युनिदादींच्या फंडाचो वापर करपाक मेळचो म्हूण कम्युनिदादीच्या प्रशासकाक तांच्यांनी मागणी घातिल्ली. मात प्रशासकान तांची मागणी न्हयकारली. आतां कमिटीन स्वताचे पयशे मोडून हायकोर्टान रेग्युलरायझेशन बिलाक आव्हान दिवपाचो निर्णय घेतला. My only grievance today was the approval was not given by the administrator to file our case in the High Court of both Kumdad of Margam and Kumdad of Ake. Although we are still going with it, it shows that the government officer does not want the Kumdads to go to file this writ challenging the bill that has come regularizing illegal construction in Kumdad. We'll be going to the court. Yeah, we'll be personally we'll be paying for it. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. वास्को रेल्वे वेलो फूटब्रिज 2 म्हयने बंद आशिल्ल्यान लोक रेल्वे ट्रॅकावेल्यान चल्ले. कितेंय अपकीर्त घडत म्हूण भंय. सप्ता मेरेन ब्रिज उक्तो करतले म्हूण सांगिल्ले. चवथ जाली तरी बंद. लोकांक ब्रिज सेफ ना, रिपेर करपाक जाय म्हूण बंद केल्लो. पूण ट्रॅकावेल्यान लोकांनी चलप सेफ काय म्हूण प्रस्न. एमपीएन 20 जूनाक वास्कोंत रेल्वे वेलो फूट ब्रिज बंद केल्लो. ब्रिज वापरपा खातीर सेफ ना म्हूण हो निर्णय घेतिल्लो. मात 2 म्हयने जाले तरी ब्रिजाचें कांय काम जाल्लें ना. लोकांनी विशय चर्चेक हाडपाक जाय म्हूण सोशल एक्टिविस्ट नजीर खान उलयलो. फ्रॉम वन साइड ऑफ देस्तोवाडो आनी हे आयवसी कडेन आनी वो ब्रिज आसलो पळय तो लोकल आसा पळय तांकां इजी वे जातालो ओवरब्रिज करून मार्केटान येवपाक. एमपीटी आपली दादागिरी करीत आसा आनी आमी कांयच करपाक शकना आनी एमपीटीक इचारपी कोण ना. ते इचारपी आसा ते तोंड धापून बंद रावला. एक सिनियर लेडी ओल्ड लेडी ते पांय वयर घालून ते रेल्वे ट्रॅकाचे ते हे आसता पळय तेजे पांय वयर घालून ते क्रॉस करताले. थिंगा बाय चान्स कितें ट्रेजिडी जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. सप्ताका बी ओपन करूना. गणेश पावलो आमचो हायवे ते रिस्की आसा. आमचो जो फुटपाथ आसा थिंगा पायप गेला थिंगा बॅनर्स लायता सगळे कंजेस्टेड जाला. वास्कोन पब्लिकान आयज खरें आसा जाल्यार रस्त्याचेर येवपाचें. पब्लीक शूड टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फायट अगेन्स्ट द एमपीटी. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. सिंधुदुर्गाक कोल्हापूर जिल्ह्याक जोडपी गगनबावडा घाटान पालसण कोसळ्ळे. येरादारी सामकी बंद केल्या म्हूण कळटा. मजगती पालसण काडपाचें काम नेटान चल्ला. सध्या येरादारी आंबोली घाटांतल्यान सिंधुदुर्गान. गोंयान 20 सप्टेंबराक आंतरराष्ट्रीय कोस्टल क्लीनअप अवेरनेस कॅम्प. हाच्या खाला मिरामार, बायणा, बोगमालो, कोलवा, बागा, हरमल दर्यावेळे सयत गोंयच्या 20 दर्यावेळांची नितळसाण जातली. भारतीय कोस्ट गार्डाचे सगळ्यांक आमंत्रण. गोंयच्यो दर्यावेळो नितळ निवळ दवरपाचो कॅम्पाचो हेत. इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप दिसाच्या निमतान गोंय तटरक्षक गार्डान गोंयच्या 20 दर्यावेळींची सफाई करपाचो निर्णय घेतला. हाचे विशीं डीआयजी गोवा कोस्ट मनोज पाटियान म्हायती दिली. Important that we keep these beaches clean, and this drive can only be successful with involvement of each and everyone. The awareness about the requirement of clean beaches in Goa, and as part of International Coastal Cleaner Day, which is celebrated internationally in September, we want all general people to join this drive, go to the nearest beach, in those areas, collect whatever is wasteful over there, keep it there, and take a pledge that let's keep our beaches clean.
If we give it garbage, it will give us the garbage. 20 beaches as of now we are covering. Families will join, children will join. So we are anticipating the Coast Guard strength itself to be about 800 plus. We have already approached to Panchayats, we have approached state government, we have approached the local bodies, we have approached each and every possible department in Goa, including the education department, so that students can join, NCC, NSS, volunteers, NGOs, everyone. We want प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. AFC एशियन कपाचे फायनल राउंड सुरू. ग्रुप सीन इंडिया आनी सिंगापूर हांच्या आड 14 ऑक्टोबराक जावपाची. मडगांवच्या फातोड्डा स्टेडियमाचेर मॅच जावपाची. ऑक्टोबरान 2 मॅची. पयली मॅच 9 ऑक्टोबराक सिंगापूर जातली म्हूण AIFFची म्हायती. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.